सेशन ಅಂತೂ कर्णावैरी थर्ड सेशन पुराजना कृतज्ञ सति किंचित रूपार सेवा कोर्सतसले भाग्य दिता सति जीएसपी भक्तवृंदाचे एव्हरी संडे इव्हनिंग सत्संग कार्यक्रम विश्वांबर प्रभू व्रज गोपी माताजीने इनिशिएट केलेला आसा. सो तांगेल ते एक इनिशिएटिव्ह निमित्त आम्ही कसं की एक एव्हरी संडे एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळा खातीर देवाल उडगास कोर्सतसले आमकां भाग्य मेळटा. सो एक प्रार्थना करून सेशनांतू मुखार सुनवच्या हे कर्नाल विषय थर्ड सेशन सुरेश ಸ್ವಲ್ಪ रिकॅप करूया आणि मागीर राज्याल तितले डिस्कशन करून बाय अबाउट 7:45 7:50 वाइंड अप करचे प्रयत्न करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. आराध्य भगवान ब्रजेशतनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणोमलम प्रेम पुमर्थो महान्. श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधराना परः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो आम्ही क्विकली एक 5 मिनिटा खातीर रिकॅप करूया. लास्ट दोन सेशना कसं डिस्कस केलेलं. फर्स्ट आम्ही कर्नाल जन्मा विषयी उलयलेली ती कशी ते चुकून ती ते त्या मंत्र मेळिल्लें तें आवाहन करून सूर्याक तिका कर्नाल कुंतीक कर्णू जेत्ता तो विषय आमी पळयलेलो. सेकंड आमी तागे पूर्वजन्मा विशयी पळयलेलें की कशी तो सहज दंभोद्भव म्हणून आशिल्लो आणि ताणें सूर्या खातीर तपस्या करून ते आशीर्वाद प्राप्त करून 1000 कवच ताणें प्राप्त करून घेतिल्लें आणि तागेलें नांव सहस्त्र कवच. मागीर तागेले नारायण नरनारायण ऋषी लढाई जेत्ताना तांणी 999 कवच तागेले काडटा. ती एक कवच व्हरता आनी तो आपास सूर्याल शरणा वता आणि त्या सूर्याल शरण येयले निमित्त ताका मारूं जायना. जाल्यार तोच सहस्त्र कवच कोणाले एक कवच व्हरलो नाशिल्लो तो राक्षसू तोच कर्ण जावन जन्मा येता म्हूण पळयता. आणि अर्जुन आनी कृष्ण नरनारायण ऋषी जावन तांनीची म्हणून ते पळयल्यार ते फुडली काणीशें ताजें कनेक्शन आसा. मुखारसून आमी तें एक पॉयंट पळयलें की परिस्थिती अशी आशिल्ली की कुंतीक तें चेडूं दवरून घेवचें जायना. त्या प्रमाण समाज ती वय सांप्रायीची आशिल्ली. तो खंयच्या मातीन कशी पुणी करून त्या चांग रुपार कशी पुणी तागेलें मुखारसून यश तशी तिणें ती केल्ल्या प्रयत्न करून ती तीन कर्णाक सोडलेलें म्हणून आमी पळयलें. आमी पळयलें की कर्णाक अधिरथ आनी राधा तांणी होड करता ती जाल्यार तांणी ते एक रथ चलयतले सूत परिवारांतू आणि कर्णाक एक व्हड युद्ध हा जावका म्हूण मन आशिल्लें आणि त्या प्रकारार तो मुखारी परशुरामाल्या शिक्षा वता. परशुरामाल्या आशिर्वादान ताका मस्त सकट ताका विद्या प्राप्त जाता आणि मस्त सकट शिकता. जाल्यार ही परशुरामाक केन्ना कळटा की ताणें फट्टी मारून ब्राह्मण म्हणून फट्टी मारून तागेलें शिक्षण प्राप्त केलेलें. तेन्ना ताका श्राप करता की केन्ना तुका भारी अगत्य आसतलें हे विद्येचें तेन्ना तूं कुडगास वरसना. मुखारसून आमी हें एक पॉयंट पळयलेलें की कशी ताणें चुकून एक गायक मारली तेन्ना एक ब्राह्मणाल श्राप मेळटा ताका की तागेलो रथ सिरकून पडटलो एक टायमार ताका केन्ना जावका तेन्ना.
सो ह्या पुरा जर आमी पळयत की मुखार सुनू तागेले कर्णाल एंट्री समाजांत एक व्हड रितीर जाता केन्ना द्रोणाचार्यान तें एक स्पर्धेचें आयोजन केलेलें आशिल्लें पुराजन पांडव कौरव जनाल तांगे शिक्षण जातरी थंय येता तो आनी ते सभेन तूं ताका भाग घेवचे सोडून तेन्ना दुर्योधना कळटा की हो एकदम विशेष तागेले एक शक्ती आसा कर्णाले ताका तो ताकी म्हणटा इमोशनली मॅन्युप्युलेट एक प्रकार करता तो ताका ताका अंगदेशा राय कोण सोडता आनी ताका मित्रता दिता तागेल मन म्हळ्यार अशी आशिल्लें दुर्योधनालें की तागेलें उपयोग करून ताका पांडवाले अगेन्स्ट लढाई करच्या खातीर तागेले खातीर काय एक विशेष प्रीती म्हूण न्ही मात तें मॅन्युप्युलेट करचें जाल्यार ही कर्णा खातीर हें व्हड एक विशय आशिल्लो कसो जाल्यार की ताका असलें म्हणटात पळय स्वागत असल एक सत्कारू खंय ते ताका जिवनां मेळ्ळी आशिल्लें आनी तो रायूय जाल्लो एक प्रकारारी दुर्योधनाल मित्रता वय पावलें कोण युवराज आशिल्लो हस्तिनापुराचो सो ताजे खातीर ताका भारी एक कृतज्ञता भावना दुर्योधना खातीर जगता म्हूण आमी पळयलें जाल्यार मुखार सुनू कर्णाक दुर्योधना लोट्टू आशिल्ले निमित्ताची तागेले एक प्रकाराची तागेले चरित्राचे पतन जाता म्हूण सांगितलं आनी दुर्योधन मात्र न्ही दुर्योधनू शकुनी आनी कर्णू आनी त्याग जनान मेळून पुरा एक प्रकारार डिस्कशन करचें डिसिजन घेवचें आनी दुर्योधनान आनी शकुनीले तांगेले एक वृत्ती तांगेले एक रहन सहन तांणी एक कशी एक लेखची एक तांगेले एक स्वभाव ताजेन कर्णावयरी परिणाम जाता म्हूण आमी पळयत इतले की जाता की कर्ण दुर्योधनाक खुशी करच्या खातीर तें धृतसभा गॅम्बलिंग मॅच जाताना ताणें तें एक प्रकार सजेशन दिवचें की द्रौपदीक हाडका ते सभेन तूं आनी तिगेल वस्त्रहरण जावचें तसं सजेशन कर्ण दिता आनी अशी एक सगळे सभेंतूची कर्ण द्रौपदीक एक अपमान करता सांगून की ही पांच बामणाल बायल ती एक प्रकार वैश्य प्रॉस्टिट्यूट म्हणून सो असल पुरा हॉरिबल म्हणटात पळय लेखनातील तसल विषय कर्णाले मुखांतर देखून असल पुरा एक अपमानीत करचो तसल द्रौपदीक सभेन तूं तो सांगता आनी खंडित हाजे निमित्त तागेले हें एक संघा निमित्त तागेले वयर एक विशेष परिणाम जाला आनी त्या सभेन तुजे अर्जुनान ताका मारता म्हूण एक प्रण घेवचें आसा सो आमी पळयत तागेले कर्णाल कशी एक प्रकार पतन जाता जाल्यार कसने एक आसतान वय आमी पळयत की तो दुर्योधनाक कसने कच्च्यान आनंद जाता कसं खुशी जाता तेंचे करून तो प्रयत्न करता कसले की तागेले कृतज्ञता इतलें आशिल्लें ताका एक पण ताका कळटा तें करचें सम न्ही म्हणून जाल्यार ते कृतज्ञता भाव इतलो आशिल्लो तागेले मनांत तूं दुर्योधना खातीर कर्ण गोत्त सुनवय चुकून पडता म्हणून आनी दुर्योधनाल कसने एक प्रकारार अहंकाराच कसने एक उण्यापण जाल्यार कर्णू तातूं येवन कसने पुणी तागेले एक प्रयत्न करता ह्याच रितीर आमी पळयलां की कर्णू अज्ञातवाद हानी आसतना सगळे चारय दिक्कान वचून सगळे विश्वाक एक प्रकार विजयी करता हस्तिनापूर साम्राज्याक आनी दुर्योधना आनी धृतराष्ट्र भारी खुशी जाता आनी तांणी एक व्हड वैष्णव याग करतात ताचेन खंयच्यान कशी युधिष्ठिरान राजसूय यज्ञ केलेलें तशें आनी वैष्णव यज्ञ म्हूण करतात ते व्हड रितीरी जाल्यार केन्ना स्वल्प जन सांगतात की युधिष्ठिराले यज्ञ भारी लायक आशिल्लें तुगेले न्हय तेन्ना दुर्योधन खुशेर ना आशिल्लो तो कशी एक प्रकार म्हणटात पळय मना दुख्ख पावत आशिल्लो तो की अरे हांव इतलें पुरो आयोजन करतरी जन सांगतात की युधिष्ठिरा लायक आशिल्लें म्हणून तेन्ना तागेलें ही परिस्थिती पळोवन कर्ण एक प्रकारान तें एक अपास एक प्रण घेता दुर्योधना खुशी करच्या खातीर की तो कसने एक चांग वस्तू खायच ना कसने एक लक्झुरी म्हणटात पळय कसने लक्झुरी आसा चांग रुपारी कसने तागेले खातीर करच ना आनी कोणीय कशें निमगेल्यार तो दान दिवचे तयार जातलो म्हळ्यार यज्ञ दान तप हे तीन सिद्धांतां घेवन तो एक प्रण घेता आनी हांव तेन्ना तें प्रण दवरता केन्ना तें हांव अर्जुना मारून काडना म्हणून म्हळ्यार अर्जुनाक मारल्यार पांडवाक मारल्या म्हणकेची कसले की तो अशें तांगेल्यान तूं पुरा कशी शक्तिशाली जावन आशिल्लो योद्धा त्या प्रकारार अपास दुर्योधनाल्या एक प्रकारार मित्रता खातीर तो असल एक प्रण घेता म्हूण सांगिल्लें आसा हें प्रण घेतलें सिद्धा मागीर मुखारसून कसन जाता अशें करून आमी पळोवया सुरेख विशय अशी जाता की आमी पळयत की इंद्रा कळटा की इंद्रा कळटा की कर्णान असल एक वर प्रण घेतला
तेतना आमी पळयत की इंद्राल बापूसु अर्जुनाल बापूस इंद्रुची आनी ता लेखता की हांव कसलेपणी कोर न्हू अर्जुनाल खातीर कोरकात तसले की अर्जुनू हांतूची महाभारतांतू आमी पळयत स्वर्गलोका वचून इंद्रा राबून मस्त सगळें तपस्या करून विद्या प्राप्त करून आयिल्लो आसा जाल्यार इंद्राक तशिलें की कर्णाल्या केन्ना तें कवच आसा ताका मारूं जायच ना म्हूण सो आतां कसं करचें कसलेपणी कोरका आनी आतां ताणें प्रणय घेतलें ताकाची एक मात ह्या समयार आता कर्णाने प्रण घेतला की कोणी कसं दान निमगेल्यार तो ना म्हणच ना म्हणून सो कसं की एक प्लॅनिंग कर न्हू इंद्र लेखता की आता हांव मुखारसून वचूं न्हू ते कवच तागेले मागून घेता म्हणून तशी कवच मागून घेवचें म्हणून घेतले ताका सुर्याक वेकळता की अशें जावच्या पुरो मुखारसून म्हणून म्हळ्यार पुरा तांणी देवी देवता न्हू तांकां पुरा तांकां एक प्रकारारी तांकां मुखार कसं जाता तें तांकां कळटा तो सूर्याल पुत्र कर्ण सो ताका दिसता की हांवय वचून म्हगेल्या पुताक कसलेपणी एक मार्गदर्शन कोरका म्हूण आनी तागेलें एक नियमीत आशिल्लें अनुश्ठान आशिल्लें कर्णालें की सदां सकाळ वचून न्हंयतल्या वचून सुर्याल पूज करून तागेले पुरा तागेले डेली करचें आशिल्लें तें अनुश्ठान करून तो मुखार सयत आशिल्लो आतां एक दिवस सकाळीं त्या प्रकारे न्हंयतले आसतना ताका एक प्रकार एक दिव्य जावन आशिल्लें एक प्रकाश दिसता आनी तातूंत एक आवाज येता एक ध्वनी येता ते सुर्याले आवाज आशिल्लो सूर्य ताका प्रकट जायना जाल्यार एक प्रकार ध्वनी रुपारी ताका मेसेज दिता कर्णाक तांणी सांगता की मुखारसून एक ब्राह्मण येतलो आनी तो ब्राह्मण येवन तुगेले 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 कुंडल आनी कवच मागून घेतलो ताका दिवं नाका कसं जाल्यार की ते दिल्यारी मुखारसून तुगेले त्या मृत्यूचें कारण जावचें पुरो कर्णाक म्हणल्यार कसं की हें एक भारी एक व्हड जाता की ताणें पूजा करता नासतना एक ध्वनी येता एक प्रकाश आसता आनी तो नमस्कार करून पांय पडून निमगीत ते ध्वनीक कोण तूं आनी मेगेल खातीर मेगेल चांगा खातीर म्हूण अशी तूं म्हाका मार्गदर्शन दिता असो कोण म्हूण ते ध्वनी देखून आवाज येता की हांव सूर्यदेव म्हूण आनी कर्णाक भारी खुशी जाता कसं की इतलें वर्स तकून तो सूर्यदेवाल नियमीत रुपार पूज करता आशिल्लो आनी हो आयचे दिवस ताका सूर्यदेवाले म्हणटात पळय साक्षात रुपारी एक प्रकार प्रकाशा रुपारी आनी ध्वनी रुपारी दर्शन जाल्लें आनी संपर्क जाल्लो म्हणून एक भारी खोशी जाता आनी एक म्हणटात पळय कर्ण एकदम कृतज्ञता जावन सांगता सूर्यदेवाक की भारी म्हाका एक व्हड विशय हो की तुमी मुखारसून येवन म्हाका एक मार्गदर्शन दिल्लें आसा ज्या तांणी सांगता कर्ण सांगता की म्हाका हें फॉलो करूं जायच ना कसं जाल्यार की हांव प्रण घेतिल्लें आसा की कोणी कसं निमगेल्यारी हांव तें ना म्हणा दान दिता म्हूण सो तें हांव प्रण घेतिल्लें सो म्हाका मरण स्विकार आसा जाल्यार हांव तें प्रण घेतिल्लें तें सोडना म्हूण आनी आनी त्या कोणी न्ही ब्राह्मण रुपार कोणी आयल्या तांकां तर ना म्हणचें साध्य ना म्हाका तशें त्या प्रकारार सांगता सुर्याक एक लेकार गोत्त आशिल्ल्याची की कर्ण अशी सांगतलो कसं जाल्यार की ताणें प्रण घेतल्यार तो सोडच ना म्हणून जाल्यार तागेल्याक एक प्लॅन बी आशिल्लें म्हळ्यार सुर्याक आशिल्लें की हांव तुका कसं एक सजेशन दिता म्हणून ताका तो सांगता की जायत तूं तुगेलें मन गट्टी करून घेतला तुवें की दिवतलोच तूं म्हणून जाल्यार तूं कवच कुंडल काण दितना इंद्राकय भारी खुशी जातली तर तूं मागीर कसं की तागेल्या मागून घेवका कसं जाल्यार की तेन्ना तो ना म्हणच ना म्हणून तेन्ना हो ब्राह्मणू इंद्रू म्हणटाना कर्णाक एक प्रकार खुशी वय जाता की नॉर्मली पुरो मनुष्य जन येता आशिल्ली तागेले आनी तेन्ना ताण दिवचें आशिल्लें आतां इंद्र तसो देवूच तागेले दान मागूचे येता आनी तो मनुष्य जन्मान तसो तो म्हणटा हाजे की ना एक व्हड विशय कसो न्हय म्हणून खंडीतच हांव हें दान दिवचें राबयच ना जाल्यार हेची कसं न्हय म्हणून जाल्यार सूर्य देव सांगता वय म्हाकूच तसो तूं दान दिवचें राबयच ना जाल्यार हेची तूं एक तागेलें शक्ती अस्त्र मागून घे म्हणून कसं जाल्यार की शक्ती अस्त्र असल अस्त्र की तूं कोणीय तुगेले मुखार आसो शत्रू ताका मार येता हें एक विशय विसर नाका कसलेंय जावं इंद्रालें हें अस्त्र मागून घे म्हणून कर्ण आयकून घेता तें आनी तो आतां तांचे म्हणटात पळय राखून राबता की हें मुखार ब्राह्मण केन्ना येतलो आनी ही घटन केन्ना जातली म्हणून सो तशींची मुखारसून वता आनी एक दिवस
अशींची ताणें तागेले नित्य नियमा रुपारी न्हयतल्यारी तागेले तें अनुश्ठान करताना मागशी पळयताना एक ब्राह्मण आसा. आणि ते ब्राह्मण साधारण ब्राह्मण न्हय, ते एकदम तेजस्वी दिसता आसता. तेन्ना कर्ण कळटा की हो साधारण कोणी व्यक्तित्व न्हय हें म्हणून. ते तेज पळयल्यार ताका कळटा तशें की एक दिव्य रुपारीची दिव्य रूप ब्राह्मण कोण की असो दिव्यची आनी तो आयला म्हणून. आनी ताका मनान तेच दिसता की हांवची जावन दिसता पण सूर्यदेवान सांगिलो म्हणून. तेन्ना ब्राह्मणाक निमगीत खंय तो, हे ब्राह्मण देव की कसन जावका तुमकां म्हणून. तेन्ना ब्राह्मण सांगता खंय की सुरे म्हाका तुगेले प्रण तूं सार्थक कोन्न दितले न्हय की हांव कसलेय निमगेले दितले न्हय म्हणून. तेन्ना कर्णाक आतां खंडित कळटा की हो इंद्रू आसतलो म्हळ्यार अशी पुरा सांगता म्हळ्यार खंडित इंद्र अशी दिव्य तेजस्वी जावन आसा. आनी तो सांगता की बाई हांव प्रण घेतिल्लो आसा की म्हाका कोणीय कसले दान निमगिल्यार हांव दितलोची म्हणून. मात तो आपास ब्राह्मण सांगता की आपास लेखून घ्या जावका जाल्यार कसले की हांव कसले तुगेले निमगून घेवचें आसा तें तुगेले खातीर बारीक कश्ट जावचे पुरो, ना म्हणून ना मागीर म्हणून. तेन्ना तो सांगता ना, हांव प्रण घेतिल्लो आसा तूं कसलेय निमगून घे हांव दितलो. तेन्ना तो ब्राह्मण कोण इंद्र कोण ब्राह्मण रुपार आशिल्लो तो सांगता की म्हाका तुगेले कवच न्ही कुंडल दी म्हणून. तेन्ना हो कर्ण निमगीत खंय हे ब्राह्मणा म्हळ्यार ताका आयगोत सर जाल्यार इश्ट निमगीत खंय तो. हे ब्राह्मणा तुमी कवच आनी कुंडलान कशें करतलें, हाची कांय उपयोग पडना न्हू, तूं ब्राह्मण न्हू. तूं कितले जावका तें धन गाय कसन जावका जाल्यार दिता हांव तुका. हें कवच आनी कुंडलाचो तुका कांय उपयोग ना. मात कसन धन गाय अशें म्हणल्यार तुगेलें सगळें जीवन तुका कसन की एक म्हणटा पळय एक चांग जातलें. हें कवच आनी कुंडलान तूं कसन करतलो म्हणून. कर्णाक कळना की आतां हो इंद्रू आसतलो मात तो वय जाल्यार एक प्रकारान ते उलयताना अशें पुरो उलोवन दाखयता म्हणून सांगिल्लें आसा. तेन्ना तो ब्राह्मण सांगता की म्हाका कसलें नाका हें पुरा तूं सांगिल्लें धन हें म्हाका तुगेलें खाली कवच आनी कुंडल जावका म्हणून. तेन्ना कर्ण एकदम सिरियस जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी तेन्ना सिरियस जावन तो पळयता की ब्राह्मणाक सांगता की हांव ना म्हणा, हें कवच न्ही जावन अशी विंगड जना म्हणके न्ही की कोण कवच धारण करून घेतात पळय योद्धा जन तांणी ते धारण करचें तांगेले आंगा वयली. मात कर्णा खातीर तें कवच तागेले आंगाचे भाग आशिल्ले ते पार्ट ऑफ हीज बॉडी ते. आनी तो सांगता की कर्ण की आतां हें कवच काडूं गेल्यार मागीर मरणा जातलें म्हूण आत्ता म्हणून कसलें की हें मागीर देहाचे भाग हें. तेन्ना ताका हांव तुका निमगीत आसा विंगड कसलें जावका हांवें तुका कवच कुंडल कशें दिवचें म्हणून. जाल्यार हांव तुका प्रॉमीस केलेलें आसा तूं कशें निमगिलां तें हांव दिता. आनी तेन्ना कर्ण ह्या वेळी सांगता खंय की बाई म्हाका हें गोत आसा कोण म्हणून तूं सगळें देवता देव तूं महादेव तूं इंद्र तूं सगळें स्वर्गार आयु आनी तूं म्हाका गोत्त अशें कसलें निमगुचें आयलां तुगेलो पूत अर्जून तागेले रक्षणा खातीर म्हणून. आनी सांगून वय दाखयत की कर्ण की नॉर्मली मनुष्य जेन्ना देवी देवता वच्चे कसलें निमगुच्याक जाल्यार आतां तूं देवी देवताचे इंद्र जावनूय तूं म्हगेल्या निमगुचे आयला. आनी असल एक परिस्थितीन तूं म्हाका मृत्यू जाल्यार वेळ ना हांव तें कवच काडून तुका दिता जाल्यार तूं वय म्हाका तुगेले एक आशिर्वाद रुपार हांव मागून घेतिल्लें तूं वय दिवका म्हाका. तेन्ना इंद्रूय सांगता खंय कसन जावका तुका म्हणून. तेन्ना कर्णे निमगीत खंय म्हाका तुगेलें शक्ती अस्त्र दिवका म्हणून. ते सूर्यदेवान ताका सांगिल्लें आशिल्लें मागून घे तें म्हणून. तेन्ना इंद्रय चिक्के पंता म्हणटात पळय लेखता खंय शक्ती अस्त्र निमगिलां म्हळ्यार आनी कोणा जावका तें मारयत ताचें नांव जाल्यार आतां ताकाय ना म्हणू जायना कसलें की ताणें कर्णान अशी एक दाखोवन दिलेलें आसा की तूं कसन जावका दिता तेन्ना इंद्राकय खुशी जालेली आसा तागेले एक प्रकारान ताणें तें तागेलें दाखोवन दिलेलें तें एक चरित्र दानाचें इंद्राकय खुशी ना म्हणू जायना. जाल्यार इंद्र सांगता खंय जायत हांव तुका शक्ती अस्त्र दितलां जाल्यारीची हांव तातूंत एक कंडिशन आसा तूं ताका एक पंथा मात उपयोग कर येता आनी ताजे नंतर तें अस्त्र म्हगेल्या आपास येतलें रिटर्न जातलें म्हणून. तेन्ना आनी कर्ण सांगता खंय की
तुका गोत्त आसा म्हाका ते शक्ती वस्तू कोणा वयर उपयोग करता म्हणून. तेन्ना इंद्र वय सांगता काय म्हाकाय गोत्त आसता तुका हे शक्ती अस्त्र कोणा वयर उपयोग करता जाल्यार तूं हें लेखू नाका की मेगेल रक्षणांत आसा मेगेले किना कोण की मेगेले किना कितले की व्हड कोण की आसा म्हळ्यार नांव घेयना कृष्णाल खातीर इंद्रान सांगचें तागेल रक्षण ताका आसा आनी तुका ताका मारूं जायना म्हूण त्या प्रकारार इंद्रूय कर्णा सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी कर्ण शक्ती अस्त्र निमगेता आनी फायनली ताका दिता जाल्यार कर्णाक ते कवच काडचे कश्ट जाताना ते इंद्राल आशिर्वादा प्रकार तागेले ते कर्णाचे ताका कशें की एक दुखे आसता ते कवच काडटाना जल्यारीचे ते काडटाना इंद्राल एक प्रकाराच्या शक्तीनं ताका कसले एक प्रकारार तागेले हानी जायना कसले देहाक नॉर्मल आसता तो म्हणल्यार कसले रगत आनी कसले येवच्या पुरते कवच काडटाना जाल्यार पुरा रिस्टोर जाता फुडें मणकेची तागेले शक्ती पुरो आंगलोट कशी आशिल्लो तशी जाता म्हूण सांगिल्लें आसता कवच कुंडल काडटले आनी एक प्रकारार ते म्हणटात पण एक्चुली ते काडू जायना म्हणटा तागेले ते एक खडग की पेस्कत की घेवन तो कट्ट करता तागेले आंगा दुखून म्हळ्यार ते एक प्रकाराची वीरता पळयत आमी कर्णाले म्हळ्यार आमगेले स्कीन कट्ट करून काडल्यार कशें जावचें पुरो आनी हे एक विशय जाताना आमी पळयत हो एक व्हड विशय महाभारतांतू ते कर्णाल ताणें तागेलें एक शक्ती दाखोवचें आसा कोणी तांगेले आंग कट्ट करून घेवची म्हळ्यार जिवंत असतानाची व्हड विशय आनी ह्या समयार अशें सांगचें आसा की आकाशात दुखून पुष्पवृश्टी जाता कर्णाले सत्कारा खातीर म्हळ्यार एक व्हड विशय हो महाभारताचे कर्णान हें दान दिवचें तागेले आंगाचे कट्ट करून ते कवच काण दिवचें म्हूण रगत आनी होळतकय तेन्ना जलारीची इंद्राल आशिर्वादान तागेलें तें सौंदर्य कसं नासता ते आंगलोट कशी आसता ते पुरा तशी नॉर्मलायज जाता पास कुडलेची म्हूण सांगिल्लें आसा. आतां आमी हे इन्सिडेंटाक एक दोन दृश्टीर पळयत एक अँगल हें पळयत की एक प्रकार आमकां दिसचें पुरो की इंद्रान चिटींग केलें म्हूण की तागेले पुताक रक्षण करचे खातीर ते कवच आनी कुंडल मान घेतलें आनी कशें की एक निमगून घेतलें म्हूण खंडीत तें वय की ते कर्णाल एक व्हड तें ताण तें घेतिल्लें प्रण ताण दवरलां म्हूण दाखयलां तें व्हड दान हें साधारण दान न्ही तागेले आंगाचे कशें की भाग काण दिल्लो आसा म्हूण त्या पळयत आमी जाल्यार आमी हो एक विशय अँगलार पळयत की केन्ना ताणें हें दिलें ना ताणें कशें की एक मागून वय घेतलें तें तागेलें नाशिल्लें शक्ती अस्त्र तें शक्ती अस्त्र आतां आमी पळयत की तें कवच आसल्यार ताका अर्जुना वयरी विजय प्राप्त जावचें तशें कांय ना कसं जाल्यार की मुखारी पळोवया आमी ताणें अर्जुना लोट युध्द करताना ताणें ताका ताका पराजीत करचें जाय न्ही अर्जुनाक सो एक कवच आसुनूय ताका अर्जुना पराजीत करूं जायनाशिल्लें जाल्यार आतां ताणें असल एक हें म्हणटात पळय एक्सचेंज जालें स्वॉप कशें की दिल्लें आनी कशें की ताजे बदला ताका कशें की मेळना आनी ताका कसं मेळना ताजेन ताण आतां अर्जुना मारयता सो एक प्रकारान हें एक्सचेंज आशिल्लो एक्सचेंज ऑफर म्हणटात पळय एक्सचेंज जाल्ली हें आनी तांतूय कशें की एक कर्णाक एडवांटेज मेळना तेंचे ते फूड नाशिल्लें तागेलें वय ते कवच गेल्ली वय जाल्यार कवच आसुनूय ताका अर्जुनाक पराजीत करूं जायनाशिल्लें जाल्यार आतां कशें की तागेले एक मेळना म्हणटात पळय ते सो एक लेखार ते एकदम लॉस न्ही तागेले खातीर ताका कशें की एक मेळना वय ताजेन आनी हाजेन निजावन अशल परिस्थिती मुखार कुरुक्षेत्र युद्धा जाता की अर्जुनाक मारूं जाता आशिल्लें जाल्यार तांतूय कशें की एक कृष्णालें इंटरवेन्शन कृष्णान कशें की मध्य येयले निमित्त अर्जुनाल रक्षण जाता म्हूण आमी पळयत सो हो एक विशय इंद्राल विशय आशिल्लो हें एक व्हड इन्सिडेंट आशिल्लें महाभारताचें आनी मात तांतूय कशें एक दोन पर्स्पेक्टीव आसा ते आमी पळयलें मुखारसून एक दोन मिनटां खातीर आमी पळोवया की कर्नाल आनी त्या विंगडपुरा कुरू परिवाराचे मालगड आयले कसं एक प्रकार संबंध आसा तसले एक दोन पॉयंट येता म्हणटात पळय महाभारतांतू कसं जालें की अ, कर्णाक ते स्पेशली ते विराटा वचून तांगेले हें जाता पळय अ, वतात तांणी लढाई करचे तेन्ना अर्जुन तांकां पुराजना एकलोची पुराजन डिफीट करता भीष्म कृपा द्रोण आनी कसं म्हणटात पळय कर्णाक दुर्योधनाक एकलोची कोणीय विंगडे पांडव ना ती एकलोच पुराजना पराजीत करतो तेन्ना हाका दिसता काय कर्णाक की हांव शक्ती अस्त्र घेवन शक्ती अस्त्राचें आवाहन करून मार्क आशिल्लें तेन्ना कसले करी कसले ताका लेखिल्लें की इतले पुराजन तांणी ओट्टू आसता ती तांणी खंडीत ताका पराजीत जातलें म्हणून आनी अर्जुनाक
आतां ताणें तपस्या मस्त कोरून आसा तागेल्या काय मस्त सकट दिव्य अस्त्र आसा ताकाची लढाई जाता तांणी पुराजन मेळटा ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी द्रोणाचार्य सांगता काय पुराजनाक की पळयात अर्जुनान मस्त सकट तपस्या करून तागेलें दिव्य अस्त्र आसा आनी आयची घटन पळयलां आमी म्हणजे ताणें दुर्योधना खातीर सांगची द्रोणाचार्यान न्ही न्हू आजची घटन पळयलां आमी आमी पुराजनान मेळ न्हू अर्जुना मारूं जाय न्ही आनी आनी कर्णा तूं सांगता की तूं एकलो ताका मारतलो म्हूण आतां हाजी पुराजनाकय मेळ जाय न्ही म्हूण आनी द्रोणाचार्य आपास ते एक विशय काडटा काय कितलें ऑकेजन आशिल्लें केन्ना अर्जुनान आमकां पराजीत केला आनी तो खंडीत फुडें किना आनीकय पॉवरफूल जाला आतां तेन्ना कर्ण कोपून द्रोणाचार्य सांगता की तूं तुगेल त्या अर्जुना खातीर केन्ना तूं तागेल फेवरान तूं उलोवचें म्हूण तागेल खातीर चांग उलोवचो तो तुगेलो प्रितीचो शिश्य न्हय ताका कसन जाल्यार तूं तागेल विशयी उलोवचें म्हूण तेन्ना अशी उलयता आनी अश्वथामाक कर्णा वयर कोप येता काय आनी तूं अशी म्हगेल पाप चूक तूं अशी पुरो उतर उरलो नाका म्हूण तेन्ना कृपाचार्य मतीं येवन सांगतात की पळयात आतां हे परिस्थिती निमित्त पुराजनान असले एक स्वभाव अशी भायर येता आसा अशी कांय ना आमी पळय येता की द्रोणाचार्य वे कसें की आमगेल खातीर चांग कसें की सांगू वता असं अश्वत्थामाले मनान तुवें कसें केलं म्हणजे तांगे लढायशी जाता आनी कर्णानय कसन सांगचें की तो एकलो मारतलो ताजेर आमकां कांय मोटिवेशन येवका ना आमकां एक स्फूर्ती येवका ताजे खातीर सो आमगेल भितर आमी लढाय करून घेवचे ना जे मुखार सून आमी कशें ओट्टू मेळटा तें युद्धा वचचें म्हूण तसल पुरो उतर जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ह्या एक इन्सिडेंट मुखार सून जाता केन्ना भिष्मान सांगचें कर्णाक की तूं अर्धरथ म्हूण म्हळ्यार कसं अतिरथ महारथ अशी पुरो आसा तूं अर्धरथ म्हूण म्हळ्यार तें एक प्रकारान इन्सल्ट सी जालें रथ वय न्ही अर्दो म्हूण तूं कसं लायक भीष्मान सांगचें कसं लायक तुका एक परशुरामान श्राप दिलोलो आसा ब्राह्मण श्राप आसा आतां तुगेलें कवचय ना ताका तूं अर्धरथाची म्हूण कर्णाक भारी कोप येता अशें सांगिल्लें आसा आनी तो सांगता खंय तूं भीष्म देवाक भीष्म पितामह कर्णान सांगचें आसा की तूं निजावन आज आमगेल सायडान तूं जाल्यार तुंचे आमगेलो शत्रू तूं आमगेल सायड आसा म्हण असल पुरा उतर तांगेल भितर जाता म्हूण सांगिल्लें म्हळ्यार एक प्रकार हें भारी इंटेन्स आसा तांगेल पुरो चरित्र म्हळ्यार आमकां तें लील पळयल्यार कल्पन करूं जायना की हांगेल तें एक व्यक्तित्व कशें आशिल्लें तांणी उलोवन घेवचें कसं न्हय तांगेलें एक तें उतरा उतर जावचें तें भारी आमकां तें कल्पन वय करूं जाय आसना पळयता म्हूण आनी तेन्ना कर्ण सांगता खंय हांव एकलोच हे पुराजनाक पराजीत करचें म्हगेल्यान तूं तें कॅपासिटी आसा हाका सांगता की भीष्म देवाक तूं येवन मध्य येवन तूं कसं व्हड म्हूण कमांडर जावका सेनापती जावका आनी केन्ना भीष्म पितामह सेनापती म्हूण तें ताचें अनाउन्समेंट जाता तेन्ना कर्णय सांगता की तूं केन्ना तें सेनापती आसा तेन्ना तें हांव युद्धा भाग घेयना कसं जाल्यार की म्हाका ते पांडवा जेन्ना पराजीत करेल क्रेडीट तुका मेळचें ना म्हूण कर्ण अशी सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा आतां दुर्योधनान जावन दोग जन जावका कर्णूय जावका हांव जावका जाल्यार दुर्योधनाकय गोत आसा की भीष्म पितामहाल कसन ते अनुभव आसा आनी तागेल तें कसन की एक युद्ध करचें तागेलें एक रीती आसा आयोजन करचें आनी ताका गोत आसा की कर्ण केन्ना ताका सोडच ना मात भीष्म पितामहाल ताका उपयोग करता आशिल्लें ताका कर्णान गेल्यार वय तो भीष्माक सेनापती जावन तुवें आमकां सोडका म्हणटा तेन्ना भीष्मूय आपास सांगता खंय कर्णाक म्हळ्यार कसं की भीष्मान आनी द्रोणाचार्य तांणी पुराजनांत युद्ध जायना अशी तांगेले लेका ट्राय करता अशी केन्ना आनी त्या दिवस कोपून भीष्म वय कर्णा सांगता खंय की तुमची मिसगायड करता आसा म्हूण दुर्योधन पुरा रॉंग डिसिजन घेता तुगेल बलान म्हूण तूं नातल्यार तागेले असल पुरो डिसिजन घेवच कॉन्फिडन्स ना आनी तुंची ताण कसन म्हणल्यार पळय तूं ताका एक सपोर्ट दिवन पळय एनकरेज करता रॉंग डायरेक्शनान तूं सो अशी एक प्रकार तांगेले उतरा उतर जावचें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा जाल्यार मागीर दुर्योधन मध्य येवन सांगता की हे गंगा पुत्र भीष्म तो म्हणल्यार मध्य येवन सांगता की म्हाका तुमगेले दोग जाणां अगत्य आसा तुमी तुमगेले भितर अशी उलोवन घेवं नाका ती म्हूण अशी एक प्रकारारी सांगता आसा म्हूण सो भीष्म दुर्योधनाक सांगता खंय युधिश्ठीर चांग गुण भीमाल कसलो पॉवरफूल आसा आनी अर्जुनाल उत्तर नारायणू आसा आमी तांगेल्या कसले लढाई करूं वता आसा ती म्हूण आनी कोणाले लढाई करता जाल्यार आमगेल पार्टीन दोग जन मात आसा ती कोणाले क्षमता आसा म्हूण हांव आनी द्रोणाचार्य हिंगर कोणाकय बल ना तांगेलो लढाई करच्या खातीर म्हूण तेन्ना तेन्ना ते ऑफकोर्स ते युद्ध तर जावचें म्हणून जालें ना आतां आनी त्या प्रकारान ताका निमगूत दुर्योधन कितले टायम लागतले म्हूण तेन्ना भीष्मान सांगचें आसा की 1 म्हयनो लागतले म्हूण युद्धा खातीर कृपाचार्य सांगता की 2 म्हयने म्हूण
अश्वत्थाम सांगता काय म्हाका सोडल्यार हांव 10 दिवस भितर करता म्हूण. आनी कर्ण सांगता काय तुमगेले पुरा कांय न्ही, हांव सेनापती जाल्ल्यार 5 दिवस भितर युद्ध समाप्त करता पुरा जना मार न्हू म्हूण. तेन्ना द्रोणाचार्यान सांगचें आसके भिष्मान उरलोच पुरा ओड मात हें व्हड जा कांय व्हॅल्यू ना म्हूण. सो असल पुरा उतर तांगेले भितर जेता म्हूण आमी पळयलें. मागीर आनीक एक विशय आमी पळोवया की कृष्णान केन्ना अ, शांतीदूत जावन वच्चें आसा, कुंतीनय शांतीदूत जावन म्हळ्यार कशी ट्राय करचें आसा, कशी पूण युद्ध जावचें ना म्हणून म्हळ्यार पांडव आनी पुरा जन कोण कोण मेन आसत पळय तांणी मस्त प्रयत्न करता ती ह्या जावचे खातीर. एक पंता कुंती देवी वय कर्णाक मेळू वता म्हूण सांगिल्लें आसा. ती काय गोत्त आसता की एक अमक समयार ताण तें न्हंयतल्याक वचून प्रार्थना करची आसता सकाळीं, तेन्ना ती वय थंय एक आवसू रुपार थंय वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी दूर देखून पळयत खंय तो तागेलें तें अनुश्ठान चलता आसा ती दूर राबून पळयता आसता खंय. आनी दूर राबून पळयता आसतना ती पुरा ती उडगास येता खंय सांज चड आसतना ताका कशें सोडलें तिणें. आनी मुखार मागीर मस्त ऑकेजन जाली कुंतीन ताका पळयलें आसा. म्हळ्यार कसन कसन तें आयोजन जाता आसता कसले पूण एक जाता यज्ञा वेळार हाजी वेळार ताजे वेळार ताणें मस्त पद्दतीन धूर दोखून पळोवच तिणें कर्णाक. कसं जाल्यार तें एक म्हणटात पळय आतां मुखार सुरू वचून कसं ताका सांगचें तसं तिगेलें मन नाशिल्लें. कसं जाल्यार एक तर फुडें तरच आशिल्लें की समाज कसं सांगतलें त्या त्या प्रकारार तिणें सांगनाशिल्लें. जाल्यार आत्तां आत्तां तें तिका भंय ना. कसं जाल्यार की आत्तां तिगेलें एक प्राय जालेलो आसा. सो आत्तां तिका तें समाज कसं सांगतलें म्हणून ताचे विशय तिका कसं चड वड ना. तिगेले मनांत हें आशिल्लें की असल कसं विशय सांगल्यार कर्णाक भारी एक दुख्ख जातलें. अशी पुरा जालना जाल्यार तूं मुखारसून येयनी नवें ताका ताका तें दुख्ख जावचें नाका म्हूण तिणें कर्णाल्याक वचचें नाशिल्लें. आनी ती दूर तकून पळयत आशिल्ली आनी कशी प्रकारार तिका एक न्यूज मेळत आशिल्लें की कशी अधिरथ आनी राधा कशी तागेले एक चांग प्रकारार तागेलें एक पोशण करता आसता ती. आनी मुखार सून हें वय जालें की तो आतां अंगराज जाल्लो आनी ताका संख्य एक पुरा एक सत्कार प्राप्त जाता समाजांत. कर्ण म्हळ्यार खाली अधिरथाल राधाल चेडूं म्हूण न्ही कसं की एक रायसी वय जावन रावता. सो ह्या पुरा परिवर्तन पळयतना कुंतीक तशी ती खुशेर आशिल्ली की आसो कसले पूण जावं एक चांग रुपार तागेलें एक फ्युचर आसा म्हूण. जाल्यार आतां हें पुरा आतां रिसंटली कसं हें पुरा जाल्लें पळय आतां ಸ್ವಲ್ಪ म्हयने देखून तें गॅम्बलिंग मॅचा वेळार ताणें अपमान करचें द्रौपदीलें आनी आपास आपास कसन कसन तें दुर्योधना वांगडा मेळ करचें ते कळटा की हागेर ते संघदोशा निमित्त हागेल मुखार सुनू कसन की हागेल एक म्हणटात पळय चांग न्ही हें ताका ताका आत्तां तिका आत्तां दिसता आसो कर्ण कसले पूण इल्लेको मेगेल विशय जाल्यार हांव वचून एक आवसू रुपार वचून ताका मेगेल मना अशी कसन सांगूका पडटलें आनी जे खंडीत हें मुखार युद्ध जाल्यार तागे मृत्यू जावचें सहजच म्हणून. आनी ते कळटा की कृष्णानय वचून शांतीदूत जावन उलयलेलो आसा आनी तेन्नाच ती वचून त्याच दिवसू ताका मेळू वता म्हूण सांगिल्लें. कसं की कृष्णाल शांतीदूत तें ना म्हूण जल्सितात युद्ध जाता म्हूण पुराय जाणां कळटा. आनी युद्ध जाल्यार आवसू न्हय ती कोणीय कशी आसूं ती तिगेल मना दुख्ख जातलें वय न्हय तिगेल तिगेल चेड्याल मृत्यू जाल्यार सो ती कर्णाल्या वत्ता म्हूण सांगिल्लें आसा. तिका अशी कोणी महाभारतांत सांगचे तीन तिगेले 5 पुत्रालें रक्षणा खातीर ती कर्णाल्या चमकलेली की ना अशी न्हय तें तिका उक्त आशिल्लें की युधिश्टिरालें तो धर्मा खातीर रक्षण करता खातीर ताणें युद्ध केलें ना ताका खंडीत तो विजय जातलो म्हूण ती गोत्त आशिल्लें. जाल्यार हांवस जाल्यार कोणीय आसो तिगेले चेडूं न्हय ताका ती कर्नाल खातीर राखून रावली ती. कर्नाल त्या दिवस मस्त वेळ तागेले तें एक तपस्या आसता कसं की अनुश्ठान चलता आसता ती राबून राबून आसता खंय. आनी मागीर फायनली तो येता म्हूण सांगिल्लें आसता मेळूं आनी ताका पळयलें ताका ताका कळटा की ती पांडवाल आवसू म्हूण आनी तो मुखार येवन तिका नमस्कार करून सांगता खंय हांव कर्ण अधिरथ आनी राधाल पुत्र म्हूण अशें सांगता खंय. जाल्यार त्या कर्णा दिसता खंय तिगेलें एक तोंडार तें लक्षण पळयल्यार की कसं की भारी दुखार आसता ती म्हूण. आनी कर्ण सांगता खंय कुंती तेन्ना सांगता खंय की तूं अधिरथ आनी राधाल पुत्र न्हय तूं तूं म्हणटात पळय मेगेलो पुत्र आनी सूर्यदेवाल आशिर्वादान जाल्लो तूं म्हूण ती सगळी काणी सांगता खंय. तेन्ना एक पंथा म्हणटात पळय कर्णाक एक प्रकार कन्फ्युजन म्हणटात पूण माती गुल्या मणके जेत्ता म्हूण सांगिल्लें आसा. कसन सांगता म्हळ्यार मात्या भितरी कशें की एक म्हणटात पळय शॉक कसन सांगतास कसन जगतास म्हळ्यार सुर्यपंथा ताणें आयकुचें
आणि ताका मनात कसन 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 पुरा विचार येती कोण हे पांडवाला हांव सुमेगेले येवन सांगता हांव तिगेल पुत्र सुर्याल जालो म्हळ्यार ताका तें कसं म्हणू कळना एक प्रकार म्हणटा माती गुंच्या सूर जाता म्हणटात पळय तशी तागेली एक परिस्थिती जाता मागीर तागेल्या मनात तशी येता विचार आतां युद्ध जातलें म्हणून कोत तसं हे पांडव जनाल कसं न्ही हे म्हणटात पळय खेळू न्हय न्हय म्हाका म्हळ्यार म्हाका वीक करचें का अशी पुरो अवसूल करून सांगो न्हू हांव लढाई करनासी जावचे खातीर म्हणून असं पुरा जाल्यारय तो पळयत कळ न्हू की अशे एक प्रकार ही म्हळ्यार ती ताका कुंती पळोवन गोतच नव्हती ताका कर्णाक अस्सल स्त्री नाही ती कोण ती फट्टी मारतली म्हणून त्यावेळी ताका मनांत तसं आनी तिगेलें तें मनांत तें एक दुख्ख पळयत तो अशी जावन ती सांगना म्हणून म्हळ्यार जेन्युनली ती सांगता असं म्हणून आनी ताका ह्या विशयार उडगास येता तागेले कोण तागेले पोसिलेले आवज बापूस अधिरथ आनी राधान सांगिल्लें की तूं सादारण चेडूं न्ही तूं अशी अशी हें आमकां न्हंयत मेळ्ळलो आनी खंडित तूं देवाना पेटयलेलो त्या पुरा ते स्टोरी पळय कसन कुंतीन सांगलां पळय की ते न्हंयत उडयलेलें हें पुरो स्टोरी वय मॅच जाता अशी न्ही तो कनेक्ट करता तें जल्यारीची आनी कुंती आनीक पुरा डिटेलान सांगता तें कसन कसन जल्लेलें म्हणून जल्यारी तो म्हणटात पण आनीक तागेले मनांत ते डावटूच आसता हें कसं नाबा विश्वास करचे की ना म्हूण ते नापास त्या समयार अशें सांगिल्लें आसा की आकाशवाणी जाता आनी आपास तो प्रकाश येवन सूर्यदेवाक ध्वनी आयक पडटा म्हूण सांगिल्लें आसा तेन्ना सूर्यदेव सांगता की कर्णाक हे पुत्र कुंतीन सांगिल्लें वय तूं मेगेल आनी कुंतीलो पुत्र आनी ती कसन तीन तुका सांगलां तें एकदम सत्य जावन आशिल्लो विशय आनी तूं मना व्हरता हो विशय की ती तुगेलो आवसू आनी तुगेले चांगा खातीर कसन की सांगता आसा ताका तूं तीन सांगिल्लें तूं आयकून घे आनी तीन सांगल्या म्हणके करी मेगेलो हे आशिर्वाद तुगेल्याक आसा म्हूण ती ध्वनी देखून तो आवाज येता म्हूण आतां सूर्यदेवाक कोण ताण कितले वर्स चुकून पुजा केलेली आसा कर्णा खंडित करता आसा की सूर्यदेवाक ताका कसन एक फट्टी मारचे तागेले चिटींग करता म्हूण ना म्हूण सांगिल्लें तेन्ना ते आवाज तरी स्तब्ध आशिल्लो कर्ण आनी त्या समयार कुंती एक प्रकार सांगता ताका की तूं पुरापशी पुरा पांचाळ पुत्ता कशी तूं होड तूच पुरापशी मालगाडो म्हूण आनी खंडिताची तूंची मुखार सुनू युधिष्ठिराकी ना मालगड तूं ताका खंडिताची तूंची राय जावच तसलो आसा तूं तुगेले विंगड भावा वट येवका तुवें म्हूण सांगता आसा म्हाका गोत्त आसा म्हण ती नांव घेयना दुर्योधनाल दुशासनाल आनी जाल्यार ती सांगता की असल जन आसा ती कोण तुका चांग वाटेर व्हरना ती जाल्यार तूं आमगेले हांतूल मालगड जावन आशिल्लो भाव तूं आनी तुगेले चांगा खातीर हांव सांगता आसा तूं यो तांकां सोण आमगेले सायडा यो म्हणून अशी एक प्रकारार ती सांगता म्हूण सांगलें हें पुरो आयकून घेता कर्ण आयकतास हें पुरो सूर्यदेवाल ध्वनी जाल्यात आनी हें पुरो आयकून घेतरी कर्ण सांगता काय म्हळ्यार हें पुरो कळटा ताका कळटा हें बद्दाची म्हणून आनी आतां काय तागेलें मनां डावट ना कसं नाही आनी तो सांगता की वय तूं कसं सांगलां हांव तो एक्सेप्ट करता सत्य म्हणून जाल्यारय म्हाका तुगेलें खंयची कारणान तूं हें पुरो येवन आतां म्हाका सांगता आसा म्हाका ताजेर विश्वास ना म्हळ्यार तूं सांगचें सत्य जाल्यार तुगेलें इंटेन्शन कसं आसा म्हाका तें मना वचना म्हणून सान आसतना तूं म्हाका सोडून घालना आनी म्हाका सगळें जीवन म्हगेलें हांव सूतपुत्र म्हणून म्हगेलें काडलेलें आसा तूं म्हगेलो कसं केला कुंतीक सांगता कर्ण एक शत्रू वयता गेले म्हणटात पळय शत्रू वयता गेले एक कोणाले कोण शत्रुता दाखोवचे खातीर असल विशय करच ना तूं कसं तूं मेगेल ओट केलेलें एक सांज चेडा सोडून घालेलें पूण असल उतर कर्णाल तोंडा दाखोवन म्हळ्यार तागेले मनांत तो कोप आशिल्लो वय न्हू आनी तो सांगता की आत्ता ह्या पुरा सांगून काय म्हाका सांगून काय सांगता म्हूण ना अधिरथ आनी राधा आनी म्हगेले आवज बापूस म्हगेले एक फॅमिली आसा म्हगेले एक भाव 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 भयणी पुरो आसा ती हांव तांकां सोडून खंय वच्चे आतां हांव वच्चे ना तूं म्हाका सोडून गेलेलें आनी हांव तुगेले खातीर तांकां सोडून हांव म्हणून कर्ण सांगता म्हूण सांगता आसा आनी तो ह्या वेळी सांगता की तूं कसं नाही म्हण जाल्यार हांव दुर्योधनाक सोडना हांव तूं सांगिल्लें उतर एक्सेप्ट करना म्हूण निजाम कुंतीन आनी सुर्यान तागेले चांगा खातीर हो विशय सांगिल्लो जाल्यार कर्ण तें एक्सेप्ट करना तो सांगता की हांव दुर्योधन दुशासना तांकां सोडना आनी तो आनी आपास तो सांगता की हा म्हाका गोत्त आसा हें तुगेलें युधिश्ठीर आनी अर्जुन भीमा नकुल सहदेवा खातीर आयली मेगेल वयर प्रीती दाखोवन तूं ये न्ही तूं तांगेल खातीर आयल्या म्हूण आनी अशें सांगता आनी ती वेळ सांगता की मागीर ताका अशी कळटा म्हणल्यार तागेल आनी अर्जुनाल एक प्रकार ती रायवलरी आसा आनी ताका तें म्हणटात पळय तें एक शत्रुता एक भार एक निर्माण जालें त्या पॉयंट
त्यात कर्णाक तांतू दोकून मागशी येवचे जायना. ताका युधिष्ठिराल खातीर एक मनांत एक म्हणटात पळय एक चांग भावन आशिल्ली की तो एक धर्मार चलतलो राय म्हूण. आनी विंगड पांडवा खातीर भीमा नकुला सहदेवा खातीर तागेले कसन. आनी अर्जुनाल खातीर तशी एक प्रकार पळयल्यार कर्ण तशें कसन पर्सनली कसन तो एगेन्स्ट नाशिल्लो अर्जुनाला. जाल्यार हिची ताके मनांत एक कसन आशिल्लें म्हळ्यार एक दोन तीन घटन तागेले जिवनांत तशें जालेले की तो द्रोणाचार्याला गेलेलो. द्रोणाचार्यान ताका एक्सेप्ट करनी शिष्य म्हणून. आनी तांगेले हातूंच शिकून अर्जुन तांतू मुखार सुन येयलो. मागीर आपास ते स्पर्धा जाता पळय तेन्ना चमकले तेन्ना द्रोणाचार्यान ताका स्पर्धांत भाग घेवचे सोणी दुर्योधनान मध्ये येयनातील जाल्यार आपास ताका येयनाशिल्लें. आनी मस्त सकळ विशय अशें जाता की केन्नाय म्हणटात पळय ते समाजांतू कोण एक चांग धनुर्धर म्हळ्यार ते कॉम्पिटिशनांतू केन्नाय अशी जाता की दोग जण व्हड धनुर्धर जाल्यार अर्जुन आनीक लायक म्हणून. सो ते एक प्रकार ते म्हणटात पळय कॉम्पिटेटिव्ह स्पिरीट आशिल्लें ते क्षत्रिय स्पिरीट म्हणटात पळय कर्णांतू. आनी एक प्रकार एक जाळ म्हणून सांगेत की ताका एक प्रूव्ह करता आशिल्लें ते तांगेले ते क्षत्रिय म्हळ्यार ते कोरून दाखोवच तसले ती एक व्हड भावन आसता न्हू. ताका ते प्रूव्ह करता आशिल्लें की ताका केन्ना ती एक म्हणटात पळय अवकाश जावंक आशिल्लो ऑपॉर्च्युनिटी जावंक आशिल्लें केन्ना तो दाखोवन दितलो की तो अर्जुना कितें व्हड धनुर्धर म्हणून. आनी हें कितली वर्स दोकून तागेले मनांत हें चलता आसा. आतां ह्या समयार ही कुंतीन कसं सांगले निमित्त कितली वर्स दोकून ताण खंयचे एक विचार घेवन तो भोंवता आसा. कसं की ताण ताजे खातीर एक प्रकार एक मनान ते धोवन ती तपस्या केल्या. आनी आत्तां तर ಸ್ವಲ್ಪ काळ पूर्व ताण दुर्योधनाक येत्र ताण प्रणवय घेतिल्लें ते यज्ञ दान तपचें की हांव अर्जुनाक केन्ना तें मारना तेन्ना ते हांव प्रण दवरता म्हणून. सो आतां इतलो पुरा जाता तरी ताका हें मागशी येवचें ताका मनना. जाल्यारीची तो सांगता खंय म्हळ्यार तागेले तें दान घेवचेच वयनो आनी कसं की कुंती कसं की एक प्रकार ताका मागूक आयल्या ती की तूं सोडी म्हूण. ताका तागेले तें एक दान आसा तें हें एक तो विशय आसा तो सोडना तो इनडायरेक्टली कुंतीक तागेले लेकार ती आयल्या निमित्त ती सांगता खंय की तुका आतां 5 पुत्र आशिल्ले न्हू म्हळ्यार तागे ताका कावंट करना 5 आसतलीं तुगेल्या कुंतीक सांगता खंय तुका 5 पुत्र केन्नाय आसतलीं ती म्हूण. कशी हांव जेव्हा अर्जुन आमगेले दोग जाणां तुला एकली आसतली म्हणून सो एंडान तू युद्धा नंतर टोटल तुगेल्या 5 आसतली ती त्या प्रकारे तो कुंतीक सांगता म्हणून सांगिल्लें आसा मुखार सुनो. ते म्हळ्यार तें एक प्रकार कुंतीन न्हिजावन कसं निमगून घेयनी आशिल्लें. कुंती कसं दान कशी इंद्रान कसं की कवच आनी कुंडल निमगून घेतली पळय तशी कुंती कसं निमगूचे येयनी तागेले न्हिजावन. जाल्यार कर्णाक कसं की तागेले ते म्हणटात पर्ण घेतला ना कोणी मेगेले आयल्यार हांव दितलो म्हणून ताका तो त्या एक मनान तो सांगता की तुगेले 5 पुत्र आसतले म्हणून. ह्या पुरा विशय तांगेले उलोवन घेताना कुंती कळटा की तो आतां कसचे रुपारी चेंज जावचें आयकना म्हणून. ताका तिका अशी कसं म्हणटात पळय तो तागेले म्हणल्यार तिगेले मनान तें कसं युद्धा लेकर कसं लेखची तेगेले मनान तें एंगल ना की युद्धांत कसं जावचें पुरो एक आवसूर उपार ती आयली तिगेले तिगेले पुत्ताल रक्षण करचे खातीर. आनी ह्या पुरा तरी कसं जायना म्हणटाना तेशी हात मुखारसून म्हणटात पळय पटोवन धरचे कर्ण आपयता म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार आनी कसं मुखार जायना म्हणून ती गतच ना. सो आमी पळोवया कसं एक प्रकाराचें तें एक आवसूल मनांत कुंतीन जावन अशें पुरो एक तर तेगेले मनांत तें इतले काळ लोकून तो विशय तीन दवरून धरलेलो आसा आनी आज येवन तीन तें कर्णा सांगिल्लें आसा. आनी कसं की तेगेले मनांत एक आश आशिल्ली की आसो आतां कसं जालें ना सो आत्तां कोणी तूं आमगे लोट्ट यो म्हणून तेगेलो पूत न्हू तो कसं जावं म्हणून. ते जायना म्हणून ती कळटा हें आनी मुखार सून तांणी मेळचूं जातलें की ना म्हणून. सो ती एक प्रकार फटोवन दवरच्या खातीर हात मुखार करता तें कर्णाक तशी कसं म्हणटात पळय तो रेडी नाशिल्लो जाल्यार त्या मनान तूं एक प्रकार आमी म्हणटात पळय कर्णूय भावूक जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी मुखार सून आवसो वचून पटोवन धरता आनी मस्त वेळ त्या दोग जाणां दोळ्या देखून अश्रू येवन रडटा ती म्हूण सांगता ती. हें म्हणटात पळय कुंतीले आनी कर्णालें फर्स्ट मिटींग आशिल्लें हें जन्मांतू तांगेलें एक प्रकार आनी हें लास्ट मिटींग अशें कसं हाजे नंतर तांणी आपास मेळना. सो हें एक भारी एक व्हड हें एक महाभारताचें आनीक एक व्हड घटना कर्णाल जिवनाचें कुंतील जिवनाचें कसं की कितली वर्सांचे हो एक विशय ते तांगेले इमोशन्स ह्या एक घटनेंत भायर येता जाल्यार दोग जाणांन
कर्णाक दिसता कहीं की ह्या पुरात म्हगेल्या जिवनांत कसन जालें म्हळ्यार ह्या विशय ताका गोत नाशिल्लो. पक्काने हांव कुंतीन म्हाका दवरून घेतली जाल्यार म्हगेलें जीवन कशें आसतलें. आनी आनी आतां आमी हें पळयलां की परिस्थिती अशी आशिल्ली की कुंतीक तें एक्सेप्ट करूं जायनी म्हणून. सो हो एक विशय पळयलो. मुखार सुनू आमी पळोव येता की कृष्णान कर्णा मेळचे प्रयत्न करता आसा. आतां हें अशी परिस्थिती आसा की हें शांतीदूत जावन कृष्ण वता तें आमकां कोत आसा तें एग्री करना दुर्योधनू. तेदनाची मुखार सुनू कुंती कर्णा मेळूं येता आनी कर्ण कुंतीक एग्री करना. आनी त्यांचे दिवस सांजवाळा शांतीदूतान तें काम जावन कृष्ण आपास विराटा वता आसत. कसलें की तागेलें तें मिशन तें कसं ताका तें युद्ध राबोवचें आशिल्लें तें जाय न्ही आनी युद्ध जातलें जाल्यार तें हस्तिनापुरांतून भायर पडटाना तो तागेले जना थ्रू कृष्ण कर्णाक मेसेज पेटोवन दिता की तूं म्हळ्यार हस्तिनापुरा गेटा भायर ताका मेळका म्हणून म्हळ्यार प्रायवेट मिटिंगा खातीर. सो हें शांतीदूत आनी तेदना अशी जाता की कसलें की कृष्णाक प्रायवेटली मेळका आशिल्लें कर्णाक. आनी कृष्ण आनी सात्यकी तांणी एक रथार बसून येता आसत आनी हस्तिनापुरा भायर कर्ण एकलो येता तागेले रथ घेवन. ताकाय दिसता म्हळ्यार कृष्ण कसले म्हाका एकलो आपयता असं म्हणून. ताकाय गोत आशिल्लें म्हळ्यार कर्णालें परसेप्शन आशिल्लें आनी तागेले मनांत आशिल्लें की कृष्ण एक व्हड योद्धा आसा आनी ताका मस्त सगळे साधू संत हांगेले विशय गोत आसा कृष्णूची देव म्हूण सांगता ती म्हूण ताका ताका तें गोत आशिल्लें. ताका ना म्हणूं जायना खंडित गेल्यार मेळका म्हणून तागेलें आशिल्लें. ताका तो हो पुरो विशय गोत आशिल्लो. सो अशी जाता की त्या समयार मागीर सात्यकी वटू कृष्ण ते रथार येता अनेक डायरेक्शनां दाखोवन कर्ण येता तागेले रथारी. मागीर ताका प्रायवसी जावका म्हणून कृष्ण सात्यकी सांगता तूं वचून कर्णाल रथार बैस आनी कर्णा सांगता कृष्णाक कर्णाक सांगता तूं म्हगेले रथार येवन बैस म्हाका तुगेलें उलोवन घेवका म्हणून. सो आमी हें कल्पना करुया हें सिच्युएशन कशें आसा की सिटी भायर एकांतान तूं हें मिटींग जाता आसा सात्यकी आपास दूर वचून राबला कर्ण आयला आत्ता म्हणून. सो तांणी कसं उलोवन घेता ती आमी तें नेक्स्ट टायम पळोवया. आतां टायम जाल्लो आसा. सो कृष्ण आनी कर्ण खंयच्या विशयार उलयता ती कृष्ण कसं कसं पॉयंट सांगता कर्ण कशी कृष्णाक उत्तर दिता ह्या पुरो विशय आमी नेक्स्ट टायम पळोवया. तसो 7:54 जाल्लो आसा. हांव सेशन हांगार आपयता. कसं हें चूक जावन आसल्यार क्षमापण करता तुमी. जस्ट एक ब्रीफली ब्रीफली रिकॉल करता हाजे आमी कसं म्हणलेलें. फर्स्ट आमी आज हो विशय पुरा आमी रिकॅप केलेलें फुडें सेशनाक कसं जाल्लें. मागीर मागीर आमी आज हें मेन एक पॉयंट फर्स्ट एक पॉयंट आमी डिस्कस केलें की कशी इंद्रालें आयिल्लो तो ब्राह्मण रुपार जावन कर्णालें तें कवच कुंडल मागून घेवच्या खातीर. तशींच आमी पळयलें कशी सूर्यदेवान मार्गदर्शन केलें कर्णाक की कशी तूं कसं मागून घेवका शक्ती अस्त्र कसलें की शक्ती अस्त्रान ताका अर्जुना मारूं साध्य आसता. कवच असल्यार अर्जुना तो पराजीत जाता आशिल्लो. तो ताका सांग एक एक्सचेंज जालें तांगे मदें तूं कवच कुंडल दिलें जाल्यार इंद्रान एक शक्ती अस्त्र दिलें. सो त्या प्रकारार तांगेलें एक एक्सचेंज जाता म्हणून पळयता आमी. आनी दोनूय विशय आमी पळयलेलो की तातूंत तें इन्सिडंटान ते कर्णान तें एक प्रण घेवन तो कशें एक स्थिर आसता ताण कसं एक घट्टी धरून घेतल्यार तें तागेलें एक चरित्राचे विशय पळयता. दोनूय विशय आमी पळयलेलो की कशी कर्णाल आनी कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्माल तांगेले मध्यें कशें तो एक संबंध आशिल्लो आनी कशी भीष्माक ताका तागेले वयर एक म्हणटात पळय एक प्रकारार कोप आशिल्लो की तूं एक एनकरेज केलेले निमित्त दुर्योधन आनीक ताका एक बल येता तागेले मनांत कसं नाशिल्लें तूं तें सोडका म्हणून. सो तांगेले भितर एक कसं एक संबंध आशिल्लो आमी ते 2-3 इन्सिडेंट्स पळोवन घेतले. मागीर तिनूय विशय आमी पळयले तो एक व्हड विशय की कशी पुराय एक जाताना कुंतीक ऑल्दो तीन सगळ्या जिवनान ती कर्णान केन्नाय अप्रोच करनी तिणें कसलें की दूर देखून पळयता आशिल्लें की कर्णाक एक कसं की एक चांग जाता आसा अधिरथरादान पळयलें आनी आतां तो एक राय जाल्ला ताका तीन तें कसं इंटरफियर करनी. सुरेळ लायफान तिका तें समाज कसं सांगतलें म्हूण त्या प्रकारार आशिल्लें जाल्यार आतां तिका प्राय जाल्या तिका समाजान कसं सांगलें ताका कसं ताचेर कांय संबंद ना जाल्यार तिका अशें आशिल्लें की ह्या टायमार येवन सांगल्यार कर्णाक भारी एक दूख जाता म्हूण ताका ती ताका मेळूं वचना केन्ना.
जाल्यार आपल्याक कितें कळटा की युद्ध जातलें आनी तागेले मृत्यू जावचे पुरात हांवच न्हय खंयचे एक हांव तेगेले पुता विशय कसं पतन जाता म्हळ्यार राबू जातलें सो तिका आसो तिका दिसता की कर्ण मस्त तुका तिगे विशय सांगतलो म्हूण की तूं प्रेजन ना तूं म्हगे लायफ वायट करून सोडलें अशें पुरा जाल्यार ती गोत्त आसा की अशें पुरा सांगल्यार यडना हांव वचून एक प्रयत्न करता म्हूण सो तिका तें गोत्त सून वयकून ती मुखार सून वता आनी त्या स्वाभावीक रुपार एक कर्ण मस्त सकट सांगता वय तिका की तूं म्हाका सोडून गेल्लें हांव तुका ट्रस्ट करना तुगेले वयर विश्वास ना अशें पुरा मस्त तिका भारी एक दुःख जाता वय जाल्यार तिगेले मनान हेंच आशिल्लें की तूं तिगेलो चेडूं तो कसो आसो सांगल्यार यडना तागेले एक चांग जावपा म्हूण जाल्यार फायनली तांणी सांगिल्लें आयकना आनी तांणी पटोवन घेता ती ते फर्स्ट अँड लास्ट मिटींग आशिल्लें कर्नाल आनी कुंतिलें म्हूण पळयता आमी त्या विशय पळयलो लास्ट आमी कंक्लूड करतना नेक्स्ट सेशन डिस्कस करचे विशय आमी थोडे ब्रीफली केल्लें की कशी कर्ण कृष्ण आनी कर्ण तांणी सिटी भायर मेळटा ती एकांतांतू आनी कृष्णाक कसन की एक विशय आतां कर्णा सांगू का आनी कृष्णान सांगिल्ले विशय कर्ण कशी रिस्पॉन्ड करता हो विशय आमी नेक्स्ट संडे पळोवया धन्यवाद तुम्ही ह्या पुरा सेशनाक जॉईन केले खातीर नेक्स्ट संडे आपास मेळया कोणाक कसं कॉमेंट कसं आसल्यार आतां नेक्स्ट एक 2-3 मिनिट शेअर करूयात आमी नाचे आमी सेशन कंक्लूड करूयात कॉमेंट्स पळयता आसा धन्यवाद तुमकां पुरा जना खातीर संडे कितले टायम काडून जॉईन जावस म्हळ्यार हो व्हड विशय देवाल विशय खातीर सो देवाला प्रार्थना करता की आमकां पुरा जनाक एक बरें जावं हरे कृष्ण कोणाक कसं सांगू की कॉमेंट आसल्यार सांग येतात नेक्स्ट 2 मिनिट्स सो कर्नाल मुखार सून कसन जातलें आतां एक तर पॉयंट आमी पळयता आसा ती कृष्णाल आनी कर्नाल आनी मुखार सून युद्धांतूय कसन पुरो जातलें सो मे बी एक आनी जावं 2 जावं सेशन आनी कॅशच्या पुरो कर्णा विशय कंक्लूड करचे खातीर आमी मेन पॉयंट्स डिस्कस करता आसा ती जाल्यार चिके एनालिसीस करून ते पळयता आसा ती कशी पळयत हो विशय पुरो जाय तशें कोणाक कसं कॉमेंट कोणाक कसं शेअर करचें आसल्यार सांग येता आतां अनम्यूट करून सांग येता जाचे आमी सेशन कंक्लूड धन्यवाद तसल्या सेशन बरोबर 3 पंथा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून सेशन कंक्लूड करूया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण